लँड रेट वाडयल्या ती अशी दिसता की प्रमोद सावंताक दिसता की लँड फकत दिल्लीवालेच घेतले म्हणून. ते गोंयकारांक आनी गोंय न्हीच. गोंयकारांक गोंय जर आशिल्लें तर 3 पटीन गोंयकारांचे अशें कितें दिवे पेटले. ही दिवाळी आमकां कितें मोडको लागलो काय आमचें कितें खंयच्यान वयल्यान बांक नॅशनल उल्ट्रामारिनाच्या हाडून कितें आमचे बॉल्सान घालें. कित्या खातीर हें अशें? अरे सावथ गोवान नॉर्थ इंडियेच्या लोकांक तशें वेलकम ना. हांगा सेकंड होम्स घालपाक लोक अलाव करना. हॉटेलां जाल्यार घाल म्हणटा ते. सो लँड रेट्स वाडोवप सावथ गोवान हाका कसलेंच लॉजीक ना. ही फक्त गोंय म्हणटा ते दिल्लीवाल्या खातीर केल्लें. इट इज अफोर्डेबल टू अ दिल्लीवालो. दिल्लीवालो कितें म्हणटा ताका कांय ना. इट बेसिकली टू फॅसिलिटेट द दिल्लीवालो. हो सरकार म्हणटा तो ब्रोकरांचो सरकार. सरकारान मंत्री आहा ते ब्रोकर जाल्ले आहा आनी ताचे खातीर तांणी केलांच ब्रोकरेज घेवपाची. सो म्हणजे सावथ गोवा आतां तांणी विकूंक जाय, नॉर्थ गोवा तांणी विकिल्लें आहा आनी कांय उरूंक ना. सो सावथ गोवा विकपा खातीर फॅसिलिटेट करपा खातीर ह्यो रेटी वाडयल्या आनी आतां म्हणटले आमी सरकाराक पयशे जोडले. ते पयशे जोडून लोकांचें बरें कितें जातलें? लोकांचें कांय बरें जावचें ना. हेच ते पयशे खातले. सो बेसिकली हो मूव म्हाका दिसता सावथ गोंयची जनता ओपोज करता. हांगाचे खंयचेच लोक प्रतिनिधी दिसान नासतना केल्ले आहा. कोणेच वेलकम करूंक ना. आनी हे एक म्हाका दिसता कारस्थान सावथ गोवा कॅप्चर करता. तुमी पळयलां आसतलें की नॉर्थ गोवान थोडे प्रोजेक्ट आयला. कम लेट अस कॉन्कर गोवा. ते कॉन्कर गोवा ते नॉर्थ गोवाक आतां मेरेन चलताले. सावथ गोवान ते चलनाशिल्ले. ते चलपा खातीर ते फॅसिलिटेट करपा खातीर हें केलां अशें म्हजें विचार.